मोगाच्या बाबा भणीनो ह्या दिसांनी आमी आयकलां की जायते फुडारी जोशी येतात आनी एक प्रश्न विचारतात जेजूक नाळो के भाशेन. आज मी आयकलां एक दोन शास्त्री एक स्क्रायब जेजूशी येता आनी विचारता सगल्या कायद्यावून पयलो कायदो खंयचो. तुमकां खबर आसतली सोरेस्परान इस्रायल पुरचे फकत 10 कायदे दिल्लेत 10 कमांडमेंट्स. पूण ह्या दोन शास्त्रांनी वडिलांनी ताचे बारीकसाणेन विचार करून नियाळून स्पश्टीकरण केल्लें आनी सुमार 613 कायदे केल्लेत. लॉज ऑर्डिनन्सीस डूज एंड डोंट्स म्हणटा. पूण दोन शास्त्री जेवशी विचारता हे सगळे कायद्यावून पयलो कायदो खंयचो. आनी आमी आयकलां जेजूचो जबाब एकूच आसा, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. जसो तुमी तुजो मोग करतात तसो पेल्याचो मोग करात. तुमी जाणो की हो कायदो पाळूंक इतलें सोंपें न्हू, एकदम कठीण. आनी जुआम आमकां सांगता पयले चिटीन जो पेल्याचो मोग करिना आनी म्हणटा हांव देवाचो मोग करता तो फुटकिरो. जायते फावटी आमी फुटकिरे जाता कित्याक आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग करता पूण आमचो पेल्याचो जो आमच्या बाजूला सायडी आसा जो बरो ना वो मोग करिना. पेलो म्हूण जो कोण न्हू आमचो शेजारी पूण मोग करून जो आमचे वायट चिंतन वायट करता हाचो मोग करप इतलो सोंपें न्हू. पूण जेजून आमकां दाखयलां पेल्याचो मोग करून दुस्मनान ताका कुर्सार मारलो. जेजू कितें म्हणलें सायबा ताका बोगोस ते जे कोत्ता ते नकलो. सद्या जिवितांत पेल्याचो मोग करप इतलें सोंपें न्हू. पूण आमी क्रिस्तांव म्हणटकूच आमी तर 2 दिसां पावल मारूंक जाय. क्रिस्तांव म्हणजे हांव क्रिस्तांव, आय एम एनदर क्रायस्ट. जसो क्रिस्तांव जेजून जसो जो मोग केलो तसो आमी मोग करूंक जाय. आमी खास देवा लागीं मागुया आनी 2 दिसां आमी हो कायदो पाळूंक प्रयत्न करूंक आमकां देवान कृपा दिवंक.